गेल्या 10 वर्सां पयलीं 18 फेब्रुवारी 2012 एक हांगासर इन्सिडंट जाल्लो. बस डायरेक्ट येयली आनी ह्या न्हंयच्या उदकान गेली भितर आनी भितर बशीन जे पॅसेंजर आसले भितर स जाणांचो जीव गेलो. भितर 4 स्कुलांची भुरगीं आसलीं आनी 2 जाणटी आसलीं. 6 जाणांचो जीव गेलो. बस जी डायरेक्ट येयली ती बशीचो ब्रेक लागलो काय ब्रेक लागूंक ना की ब्रेक फेल जालो किंवा हँड ब्रेक लागूंक ना हो प्रश्न जाता. त्या उपरांत इन्सिडंट जालो उपरांत ड्रायव्हराक अरेस्ट जाली आनी 10 वर्सां जिल्लो सत्र न्यायालयान केस चालू आसली. काल जेन्ना निकाल जालो तेन्ना एविडन्स कांय नासल्या कारणान तो ड्रायव्हराची सुटका जाली. प्रश्न असो उबो जाता की हे जे जेन्ना प्रूफ जेन्ना कोर्टाक सादर करता आसतना ब्रेक लागूंक ना हे जालो काय तेचे ते कशें हे दिले आसतना त्यो कोणाचे हेतून न्याय दिवपाक चुकलो काय प्रूफ सादर करपाक सारकें जालें ना हो प्रश्न उपस्थित जाता. पूण गेली 10 वर्सां जे जीव गेलो तेंची फॅमिली आशेन आसली की आमकां हे हितून कितें तरी न्याय मेळटलो म्हणून आनी ती प्रतीक्षेन आसली ह्यो कितें तरी आमकां 10 वर्सां आमकां न्याय मेळटलो आनी आमच्या भुरग्यांचे हेका आत्म्याक शांती मेळटली म्हणून. काल तुमची मिसेस बसीच्या इन्सिडंटान गेली आनी गेली 10 वर्सां जाली तुमी आशेन आसले तुमकां कितें तरी जस्टीस मेळटलो म्हणून. काल जेन्ना निकाल जालो आनी तेका एविडन्स कांय नासल्या कारणान तेका सोडलो तुमकां कितें दिसता? हे जाली मातशें हें कशें जालें ना भुरगीं ल्हान 14 जाणां भुरगीं गेली ना ती. हय हय तेतून सगळ्यांक तहां दूख आवय बापायक हें कशें लागतात न्ही ते दूख कशें लागलें ना हेतून जातात ते. तुमची मिसेस आसली एक. हय आमची मिसेस आहली काम बी करी कितें आसताली म्हापसा वयताली. पूण तुमकां आतां काल जो हें जालो निकाल जालो तेतून तुमकां कितें दिसता? ते पयशे दिल्यात तेंच्यांनी थोडे कितें म्हाका आतां उगडासूय ना आनी उगडास उरोय ना न्ही पूण आतां जी घटना जाली हय ती मुद्दाम म्हणून केल्ल्या भशेन काय कितें बशीक कितें ब्रेक लागनासलो कितें नासलो पूण ते आमी नको न्ही आमी आलतडी आसले. हय म्हाकाय थंय खबर हांव थंय तारीरूच बसून आसलो. अरे म्हणलें कोणाक सांगलें तुवें तारी अरे रमेश म्हणलें बस म्हणलें उदकान गेली रे म्हणलें ते थंय रडोंक लागले. तारी येयले रे तेंची भुरगीं तेच बसीर येतालीं ते दिसा येयली ना इस्कॉलाची समजलो तूं तेका लागून ते रडोंक लागले. आनी ते मागीर हांव काडलो आनी हांव मागीर थंयच रावलो आनी मागीर गेले आमी पोलतडी पळय जाल्यार म्हापसा व्हरोत जाल्यार मागीर ती मेडिकलान व्हेली तांकां. पूण तुका कशें कळ्ळें तुमची मिसेस आसली गाडयेन? ना म्हाका कळोंक ना. मागीर कोणें सांगलें म्हाका ती आहली ती बायल आहली म्हणून आमची कोणें सांगलें म्हाका ते बसीन आहली केन्ना येयनासले ते बसीन तेच दिसा बेगीन येयले पळय ते बसीक मेळोलें नाजाल्यार ते येयनासले बेगीन 2 बी येताले घरा लेट येताले. लेट येताले 2 बी त्याच दिसा बेगीन येयले कितें 11:20 कितें सुट्टा 40 कितें सुट्टा ती बस आनी तेचेर येयलें ते कितें आहलें तेजें सोंपलें तें हें व्हेल्लें ताका लागून ते बेगीन येयले. ते बसीर येयना बाजार करपाक वयताले बाजार करून वयताले केन्ना 2 बानांक येताले. टायम बी तो कितें जावपाचें आहा देवा गेलें मरपाचें आहा तें कोणाच्यान सांगोंक जायना. ती देव कोत्ता ती वाट न्ही आमचे कडेन कितें आहा आमी मागीर कितें बोबो मागता भुरगे वाचले ते आलदाणां देंवले आनी दोगां चेडो वाचून वयर देंवली नाल्यार तिवूय वयतली आहली तेंच्यांनी बोबो मारले आमकां देंवय पोलतडचीच मागीर तांकां देंवयली नाजाल्यार तिवूय भुरगीं आसतलीं आनी जागा खूब जाणां 10 जाणां जातलीं आहलीं ते दिसा. हे 2 जाण भुरगीं आमच्या कालीचे देंवले आलदोणां कित्याक तरी काम आहा
गेली 10 वर्सां तुमी आमकां न्याय मेळटलो म्हणून उमेदीन आसले, आं पूण आतां तुमकां कितें आनी कितें तेंच्यांनी कितें करता पळय तें न्ही, आमचे कडेन कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें करता तें आमचो हो येवन गेल्लो तेन्ना हो आमचो आहालो न्ही पर्रेकार येवन गेला आमगेर. पूण गव्हर्मेंटान तुमकां तेन्ना कितें एश्युरन्स बी दिल्लो? दिल्ले पयशे दिला तेणी दिल्ले कितले ते म्हाकाय तो उगडास पयशांचो. पूण पयशांनी कितें जीव मेळना न्ही. ना पयशांनी देवा गेले कितें आहा कितें करता आतां कांय फायदा ना. मेल्ली बाबडीन गेली ती भुरगीं ते दोगांय भयणी भयणी हें जाल्ल्यो ती मुंबय आसता. ती मम्मी आसताली ती 8-3 जालां आयिल्ली ती पूण हांगा इस्कॉलाक घाल्ली तांकां ते बसीन येयली ती आनी ही दोगां चोडूं कळ्यार आनी प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमारा बरोबर श्याम सुंदर फट्टे, कालवीच्यान. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.